नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो 19व्या शेंकड्यांतल्या बदलत्या संवसाराचें प्रतिबिंब दाखोवपी एक वेगळी माची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हर्च्युअल व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटाच्या उक्तावण अधिवेशनांत केल्ल्या उलोवपांत सांगलें. ग्लोबल साउथ घडोवपी 100 देशांची प्राधान्यां सारकी आसा अशें ह्या वेळार नमूद केलें. भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है. हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है. फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या उपक्रमाचे उक्तावण केलें. ह्या उपक्रमा वरवीं ग्लोबल साउथा मुखार आशिल्ल्या उदरगतीच्या आव्हानां विशीं संशोधन आनी उपाय येवजण्यो सोदून काडटले. इतल्या मजगतीं केंद्रीय पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी ग्लोबल साउथ समिटान उलोवप केलें आनी कोविड महामारी, हवामान बदल ह्या सारकिल्ल्या आव्हानांक लागून उदरगत देशांचेर भरपूर परिणाम जाला अशें सांगलें. मध्य प्रदेशांत आयज सगळ्या 230 मतदारसंघां खातीर मतदान चालू आसा. निवणी खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाण मध्य प्रदेशांत 60.38% मतदान जालां. सकाळीं 7 वरांचेर सुरू जाल्लें हें मतदान सांजे 6 वरां मेरेन चालू उरतलें. नक्षल प्रभावित वाठारांत दनपारां 3 मेरेन मतदान जालें. ह्या वेंचणुकेंत 2533 उमेदवारांचे राजकीय भाग्य थारतले. मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आपल्या घरच्या सयत जैत हांगा मतदान केलें. इंदोर वन हांगासरल्या भाजपाचे उमेदवार कैलाश विजयवर्गीय हांणी मतदान केलें. आदले मुखेलमंत्री कमलनाथ हांणी शिकारपूर मतदारसंघांतल्यान मतदान केलें. छत्तीसगडांत 70 विधानसभा संघांतल्या सगळ्या मतदान केंद्रांनी दुसऱ्या टप्प्या खातीरचें मतदान चालू आसा. सगळे कडेन मतदान शांततायेन जाल्ल्याची म्हायती आसा. निमणी खबर हातांत मेळ्ळी तेन्ना 55.31% मतदान जाल्ल्याची म्हायती आसा. ह्या वेंचणुकेत 958 उमेदवार वेंचणूक लडयतात. ह्या वेंचणुकेचो निकाल 3 डिसेंबराक जातलो. राजस्थानच्या विधानसभा वेंचणुकीची तारीख जशी लागीं पावत आसा तशी राजकीय पक्षांची प्रचाराची मोहीम अदीक नेटान जायत आसा. आयज भारतीय जनता पक्षाच्या फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हे आयज अजमेर हांगा आयोजीत जावपी भौशीक सभेत वांटो घेतले. उपरांत थंय आयोजीत रोड शोन वांटेकार जातले. विजयनगर आनी नसीराबाद हांगा जावपी रॅलीन उलोवप करतले. ज्या आश्वासनाक लागून तेलंगणा हे वेगळे राज्य जाल्लें आसा ती सगळी आश्वासनां काँग्रेस पुराय करतली अशें AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें. तेलंगणाच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर हैदराबादांत पक्षाची घोशणापत्र जाहीर केल्या उपरांत ते उलोवप करताले. और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आए. कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है, लेकिन जो फायदा उठा रहे आज उनके जबान से सोनिया गांधी का नाम नहीं आता.
जम्मू काश्मीरातल्या कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा आणि आतंकवाद्यांमध्ये जाल्ल्या फारपेटांत 5 आतंकवाद्यांक जिवे मारले. CRPF आणि कुलगाम पुलीस दळान केल्ल्या संयुक्त मोहिमेन आतंकवाद्यांक मारपाक यश आयले. हे ऑपरेशन बिरेस्तारा चालू जाल्ले आणि शुक्रार मेरेन ही मोहीम चालूच आशिल्ली. मरण आयिल्ल्या आतंकवाद्यांकडेन आपत्तीजनक वस्तू मेळिल्ल्याची माहिती सुरक्षा दळांनी दिल्या. कुछ घरों का मुहासरा किया गया था. मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई. तो ये इनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है. अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं. चूंकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हांणी इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय बसकेन वांटो घेतलो. ह्या बसके वेळार पुरवण साखळी कराचेरूय सयो केल्यो. हो करार IPF भागीदार देशांतल्या मंत्र्यांबरोबर जाला. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री गोयल हांणी IPF देशांतल्या मजगती सहयोगाचे संबंध अदीक वाडोवपा खातीर यत्न जावपाक जाय हाचेर भर दिलो. Consistent stand on climate issues, the positivity with which he engages, as well as the clear message that he gives out in all of his engagements has resonated with the world. And India and the US have resolved to work closely together. We've launched a new fund today where the governments of both countries are going to actively contribute. And we hope that this will act like a catalyst for large pools of capital to now look at and focus on investments in India. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हांणी हे आयज मालदीव राष्ट्रपतीच्या सोपुतविधी सुवाळ्यान वांटेकार जावपाक काल मालदीव पावले. भारताचे प्रतिनिधित्व करपी केंद्रीय मंत्री रिजिजू हांणी आदले राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोली हांची भेट घेवन फाटल्या कांय वर्सांनी भारत आनी मालदीव हांचे मदले संबंद अदीक घटमूट जाल्यात अशें सांगलें. मालदीवच्या संसद सचिवासान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 44 देशांतले मानेस्त ह्या सोपुतविधी सुवाळ्यान वांटेकार जातले अशी माहिती दिल्या. डॉक्टर मुइझू हांणी आदले राष्ट्रपती सोली हांकां सप्टेंबरांत जाल्ल्या वेंचणुकेंत हारायल्ले. ICC संवसारीक क्रिकेट सर्तीन ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान निमण्या फेरयेन स्थान मेळयलें. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेन ऑस्ट्रेलियान दक्षिण आफ्रिकेक 3 गड्यांनी हारायले. दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलिया मुखार 213 धांवड्याची मोख दवरिल्ली. ऑस्ट्रेलियान 48 षटकांत 7 गडी वगडावन ही मोख पुराय केली. निमण्या फेरयेन ऑस्ट्रेलियाचो सामनो भारता आड येता त्या आयतारा जातलो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.